नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। मिनाचे ट्रकवाल्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण, काँग्रेस अपक्षा उपरांत बीजेपी ट्रकवाल्यांक तेको दिवंक फुडे, ट्रकवाले आंदोलनाचे ठाम, मुख्यमंत्री पार्सेकराची कंपनीक घेवन मध्यस्थी। आम्ही जिखतलेच, आमचे बरोबर गोयकार आसतले, एफसी गोवाचे मालकांक विश्वास, तिकेटी आयएसएल पळयता तरी गोयचो सगळो कोटा गोयकारां मेरेन पावोवपाचे उतर। सनबर्न सुपरसॉनिकाकडच्यान कोट्यांनी रुपयांची अजून वसुली ना, व्याजा सहित दंड घालून 8 सप्तकांत वसुली करात, हायकोर्टाची सरकाराचेर बडी, तरीकूय ईडीएमसांक मान्यताय म्हूण प्रस्न। उदय भेंब्रेक अंदूचो कोंकणीचो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कर्ण पर्व पुस्तकाक फावो जालो पुरस्कार, मुकेश तळी कोंकणी युवा साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष। आणि सांग्यार स्कुलांत चलयेचे विनयभंगाचो आरोप आशिल्ल्या शिक्षकाक सस्पेंड करून शिस्तभंगाची कारवाय करात, चौकशी समिती नेमात, शिक्षण खात्यान स्कुलाकडच्यान मागलो रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। मिनाचे ट्रकवाल्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण जाला। काँग्रेस अपक्षा उपरांत आता बीजेपी ट्रकवाल्यांक तेको दिवंक देवली। जाय तो रेट मेळना तो मेरेन आंदोलन खंय चालूच उरतले। कितेंय जाले तरी बीजेपी ट्रकवाल्या बरोबर आसतली म्हूण प्रदेशाध्यक्ष विनय म्हणटा। सरकाराक ट्रकवाल्यांचे पडिल्ले ना। आता पणजे धडक मोर्चा व्हरचो पडटलो म्हूण अपक्ष आमदार उलयतात। मुख्यमंत्र्यान सांजे ट्रकवाले आनी सेजाच्या अधिकाऱ्यांची पणजे बसका घेतली। ट्रकवाल्यांचे उजगांव वडाकडेन सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाचो ब्रेस्तारा 14वो दीस। ट्रकवाल्यांचे रेटीचो प्रस्न सुटून सुटना। मिनाचे ट्रिपिंग जाय तसो रेट मेळ मेरेन परिस्थिती खंय अशीच उरपाची। ह्या भाजपान खंयचे कमिटी काडूं, कितेंय करूं, जो पर्यंत आमचो सहभाग ना भितर, आमकां जावो तसो दर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट चालू करून दिवपाचो ना। आमचेर जाल्लो अन्याय हे आमी सहन करून घेवचे ना आनी आमचो रेट। काँग्रेस आनी अपक्षांनी ट्रकवाल्यांक तेको दिले उपरांत बीजेपीकूय आतां तेको दिवप चुकना। आम्ही असतले हे ट्रक ओनरा बरोबर असतले, खंयच्या कंपनी बरोबर नासतले। 7 अपॉइंटमेंट घेतलेले आसा आणि कितें प्रश्न आसा तो 2 दिसां भितर आमी सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले। अपक्ष आमदार ट्रकवाल्यांचो पणजे मोर्चा हाडपाची भाशा करतात। तुमच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करतले आणि त्याका लागून तुमकां कदाचित आज आफयले आसता। तुम्ही मागता तो रेट दिता, बरें आसा। जर तो दिना जाल्यार तुम्ही कांयच एग्री जावपाची गरज ना। धडक मोर्चा पणजे वचपाचो। हे बरे भशेन ही रेट सॉल्व करात, करना जाल्यार एज्युकेशन हांगाच्यान पणजे व्हरा, नवे वर्ड्स पणजे कशे जाता ते पळोवया। पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ट्रकवाले सेजाच्या अधिकाऱ्यांची सांजे बसका जाली। मायनिंग सारखे सुरू जाल्लेच ना। मिनेर म्हणटात मिनावेल्या तरेच्या टॅक्साच्या वजात ट्रकवाले मागतात ती रेट परवडना। ट्रकवाले म्हणटात कंपनी दिता ती रेट तांकां परवडना। मुख्यमंत्री म्हणटा कितेंय करात पूण एकदाचें मायनिंग सुरू जावंक दियात, वेळ पडल्यार बोल्सांतले घालचे पडल्यार जाता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आम्ही जिखतलेच, आमचे बरोबर गोयकार आसतले ह्या शब्दान एफसी गोवाच्या मालकांनी आयतारचे आयएसएल फायनलीन जैताचो विश्वास उक्तायलो। हे फावटी तिकेटी स्टेडियम आमच्या हातान ना। सगळे आयएसएल पळयता, मात आमचे कडेन ज्यो तिकेटी येतात त्यो सगळ्यो आमी गोंयकारांकडेन पावयतले म्हूण तांणी उतर दिला। दत्तराज साळगांवकर, ताचो पूत विक्रम आनी श्रीनिवास देप्यान प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली। आमच्या हातान कितें आसा, आमच्या हातान टीम आसा, आमच्या हातान कोच आसा, मॅनेजमेंट आसा आनी तें आमच्या हातान आसा आनी तें आमी डिलिव्हर करतले। मिन्स वी वील सी अ फॅन्टास्टीक फॉर्म ऑफ फुटबॉल। जे तरेन आमचो लास्ट फुटबॉल गेम जाल्या अगेन्स्ट दिल्ली, इतले रफ आसले, इतले बॅड डिसिजन्स रेफरीन दिल्ले, तरी सुद्दां आमी जिखले। ओके, दॅट इज इन आवर हँड्स। वी स्टील ओवरकम ऑल द चॅलेंजीस आनी आमी जिखले। आतां ह्या टिकेटांचें हें जें आसा पळय, आमकांय दूख जाता। But what is the exact situation? Why there is a situation availability now? Situation म्हणल्यार कितें? एक म्हणल्यार as per foreign leagues and championships, they give equal amount of allocation to both the teams. Now a team like Chennai, तांचे फॅन्स हांगा काय येवचे ना, आनी ते आमकां मुद्दम तांचे टिकेटी ज्यो तांकां मेळ्ळ्या आमकांय दिवचे ना ते।
बट वन थिंग बोथ बाबा एंड कॅन अश्युअर यू दॅट आमकां ज्यो टिकेटी मेळ्ळ्या पळय इट इज ऑल फॉर आवर फॅन्स. आमी एक टिकेट आमचे कडेन दवरचे ना, इट इज ऑल फॉर द फॅन्स. बाकीच्यो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन घेता, स्पॉन्सर्स घेता, आनी आमकां सामको कमी कोटा दिला. बरोबर. तेच प्रॉब्लेम जाता. पयलीं अशें जावंक नासलें, पयलीं आमच्याच हातान आसलें. आतां ही मॅच ISL ऑर्गनायज करता आनी तांच्यानी अशें चेपून दवरलें सगळें. So, but whatever is with us tickets we give to our fans. We are very clear. Very clear. ग्राउंड सुद्धा जस्ट टू क्लॅरिफाय ग्राउंड सुद्धा जो आसा आता कंट्रोल तो ISL आणि गव्हर्नमेंटा भितर अग्रीमेंट आसा. अजून पासून सेमीफायनल पर्यंत राजान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्याकडे आसा, कम्प्लिटली अंडर अस आमचो मॅनेजमेंट आसतालो आणि आमी ते व्यवस्थित त्या प्रमाणे एलोकेशन करून सगळ्या लोकांक पावता तशें. पण आता फायनल जाल्ल्यान ऑफकोर्स द लीग ऑर्गनायझर्स ही खबर तुमकां उपरांत पळोवंक मेळटली. इलेक्ट्रॉनिक म्युझिक आनी डान्स फेस्टिवलांच्या आयोजकांकडल्यान पयशे वसूल करूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टाची गोंय सरकाराचेर बडी पडल्या. कोट्यांनी रुपया फारीक करपाचे आसतना सनबर्न आनी सुपरसॉनिकाक मान्यताय कित्याक दिली काय म्हूण हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न. व्याजा सयत दंड घालून पयशे वसूल करचे म्हूण आतां कोर्टान सांगला. ते शिवाय EDMसांनी ड्रग्ज येवचे न्ही म्हूण पुलिसांक खासा सेक्युरिटी व्यवस्था करची पडटली. कोट्यांनी रुपयांची फाटली वसुली जाल्ली नासतना सनबर्न आनी सुपरसॉनिक सारखेल्या EDMाक मान्यताय दिल्या म्हूण हायकोर्टान ब्रेस्तारा सरकाराचेर फोग काडलो. कोट्यांनी रक्कम सरकाराक येवपाची आसा. वर्सुकी 15% व्याज आनी दंड घालून तांचे कडल्यान रक्कम वसूल करची म्हूण सरकाराक हायकोर्टाचो आदेश पडला. EDMs आयोजकांनी डेपॉझिट केल्ल्या रकमे परस ही रक्कम मायज म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. तशें जाल्यार आयोजकां कडल्यान सरकार ज्यादा डेपॉझिट रक्कम कित्याक घेना काय म्हूण हायकोर्टान सरकाराक प्रस्न केलो. The court has expressed its absolute displeasure the way the state government has been lenient in collecting dues, that too of big industrialists, and those also not Goans. My question is, if dues pending by a local businessman, a Goan, a commoner, would the government be so lenient? EDMा वेळार आकांतवादी हल्लो जाल्यार पुलीस ते खातीर तयार आसतले म्हूण गोंय सरकाराचे म्हणणे हायकोर्टान मानून घेतले. EDMाच्या जाग्यार मुखेल रस्त्यार गाडयो पार्क जावच्यो ना हाची काळजी घेवपाचो आदेश कोर्टान दिला. सुपरसॉनिक म्युझिक फेस्टिवला वेळार मुंबयच्या ईशा मंत्रीच्या दुबावित मरणाची चौकशी खंय पावल्या ताचो रिपोर्ट दिवंक हायकोर्टान कळंगूट पुलिसांक 6 म्हयन्यांचो वेळ दिला. फेस्टिवलाच्या जाग्यार ड्रग्सांची विक्री आनी वापराचेर नजर दवरपाक स्निफर डॉग्स आनी 10 पुलीस घालचे म्हूण कोर्टान सांगलां. ते शिवाय आयोजकांक CCTV कॅमेरा आनी स्निफर डॉग्स दवरपाकूय सांगलां. Secondly, the court has also taken serious note of the drug abuse and has laid past directions to see that strict action is taken to see that no drugs are being sold. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. अनु कोंकणीचो साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखक उदय भेंब्रेक मेळ्ळो. कर्णपर्व ह्या कोंकणी पुस्तका खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. साहित्य अकादमी मंडळाची बिरेस्तारान नवी दिल्लीन बसका जाली. थंय हो निर्णय जालो. इतले मजगतीं मुकेश थळीक युवा साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष केला. गोवा कोंकणी अकादमीचे हे संमेलन फेब्रुवारींत सांखळे जातले. घेवया एक विराम.